सो गोयचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो फोकस आसा की खाजन शेती ही रिवायव करची. आता ही खाजन शेती एक्झिस्टिंग आहा ती शेती काबार करपा खातीर नॅशनल हायवे कित्याक फुडें वता हें म्हाका कळना. सेकंडली लँड एक्विजिशन जे करतात ते 60 मिटरा खातीर कित्याक जाय जेन्ना प्रिवेलिंग ब्रीज पसून एक म्हाका दिसता मॅक्सिमम 30 मिटरान जावंक शकता. इतलें डबल एक्विजिशन कित्याक करप आनी कोण रस्तो वता खंय. सो सगळो हाजो सारांश असो लोक काडटा की कोळसो ह्या रस्त्या वयल्यान व्हरपा खातीर कोळशा खातीर आमची शेती काबार करून गांव काबार करून हो ब्रीज करूंक सोदता सरकार अशें हें सिद्ध जाता. आनी हो हें एक एक्विजिशन सरकाराचेर आसा. आतां तांचो आमदार बाब आलेश शिकेर म्हणटा की आपूण वचून बाब नितीन गडकरीक सांगतलो आपूण घरां साल्वार करतलो. पूण शेती साल्वार करपाची होय फोकस आसपाक जाय आनी हो फोकस आसपा खातीर हो इश्यू आमी रेज करतले. दीस शूड नॉट बी अनदर प्रोजेक्ट वीच इज अनपॉप्युलर. जे डेव्हलपमेंट जाता तो डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा तो जावंक जाय. आमी आमचे मतदारसंघात डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट केल्लो आसा. गव्हर्मेंटानूय तसोच करचो. लोक हांगा एंटी डेव्हलपमेंट न्ही. ते ब्रीज नाका म्हणनात रस्तो नाका म्हणनात पूण सायज ऑफ दॅट रस्तो आनी एक्झिस्टींग शेत जे आसा शेती जी चालू आहा ती प्रोटेक्ट करूंक जाय हो तांचो उद्देश आहा. आनी म्हाका दिसता हो उद्देश वायट कसोच न्ही. इट इज समथींग वीच इज गूड and which needs to be supported by all right thinking goals.